सरकारचे प्रयत्न झाले, सरकार प्रयत्न करतात येईल मायनिंग हे पहिलीच्या मायनिंग सोडून देऊ नका, तुम्ही हे करता ऑप्शनल मायनिंग करा करते येईल ना. परंतु आम्ही त्या खातीर त्यासाठी गोंयांत मायनिंग ॲक्ट लागलो तो 1927 लागलो आणि त्यामुळे हांगाच्यान जो ॲक्ट लागलो तो 1927 दोन गोंय स्वतंत्र जालें 1961 आणि 62 तरी ॲक्ट लागलो. आम्ही ज्या दिसा सुरू झाला त्या दिसा तुमचा ॲक्ट लायला पूण त्या लायला तो 1927 तो जर एक अमेंडमेंट केली तर आमकां आनी 2037 पर्यंत आमकां आज तसो मायनिंग बिल्डींग सुरू करून मेळटा. त्यासाठी पर्यटनाचे केंद्र सुरू आसात आणि देशाची पॉलिसी बरी आसा आनी ऑप्शनाची पॉलिसी आसा परंतु गोंया खातीर हो एक आमकां आदार आसा त्यामुळे पर्यटन चालू आसा आणि ताजेर खंय तरी सुटावो तितून मेळटलो आणि मायनिंग परत सुरू जातलो बेगिना बेगीन सुरू जावपाची हें आसा. दुसरी गोष्ट जनावरांचे विशय आनी ताजेलो खूब त्रास आमी पळयतात दर दिवसाक प्रॉब्लेम जातात आणि त्यामुळे सरकारला काय जो काही बंदीची ज्या काही हे सगळे बागायती किंवा मनशाचे रेट जाते त्या खातीर ज्यो काही गोष्टी करूं जाय कायदा हाडूं जाय केंद्रान ऑलरेडी विशय चालू आसा आणि त्यामुळे म्हाका दिसता की आम्ही थोडेसे खंय तरी त्यांच्या राज्यात जंगलात आक्रमण आम्ही केला त्यांचो जाव आम्ही बळकायला आणि त्या आम्ही खंय तरी त्यामुळे निसर्गान सगळ्यांक संधी दिल्या. आम्ही खंय तरी एकमेकाचेर जर कुरकुरी केली किंवा एकमेकाचे हितून जर पावले जाल्यार अशे तरेचे हे करतात त्या संदर्भात विचार पर्यावरण म्हणून विकास जावूं जाय कारण सगळें पर्यावरण मिळूनच आमकां खंय तरी श्वास घेवंक मेळटा. त्यामुळे ही गोष्ट तरी खाशात घालची तरी ताजेर उपाय जावंक जाय कारण आज शेतकरी काम करपाक जाय काय ना काळजी ना तितलो पयसो वचून जातलो जनावरांनी नासूच केली मेळटली न्ही म्हणून खंय तरी आवाज जाल्ले आसात ही गोष्ट तरी आसा त्या संदर्भात आमी निश्चितपणे विचार करतले आसा आणि त्यामुळे हाज्या कडेन तुमचो आशिर्वाद आसतलो अशें हांव निश्चितपणे धरीत